आमच्या डीआयजीन एक स्टेटमेंट केला की गोयच्या जनतेन उडता पंजाब पळोवचो, कित्याक गोयचो उडता पंजाब जावचो न्ही म्हण. ते डीजीचे सिरियस कन्सर्न हे गोयचे बाबतीत अशें आमकां दिसता. दुसरी सायडीच्यान आमचो मुख्यमंत्री पयर एका भाशणांत म्हणटा की गोंया भितर ड्रग्साचो सीन व्हडलो ना, कित्याक आसा तो ट्युरिस्ट कितें तरी करतात, गोंयकार कोण ना म्हणटा तूं भितर. दुसरें विधान गोयच्या मुख्यमंत्र्याचें. तिसरें विधान आमच्या सिनियर मिनिस्टर दयानंद मांद्रेकराचे कांय दिसा पयल्या की गोंया भितर जी ड्रग इंडस्ट्री आसा ती तुमी बंद करपाक शकपाना म्हण. म्हळ्यार गोंयचे 3 जबाबदार मनीस 3 वेगवेगळ्या तोंडांनी उलयतात. मुख्यमंत्र्याच्या मेवण्याक धरलो, लाच घेता तेन्ना धरलो, इमिजिएटली पुलीस ऑफिसर ट्रान्सफर जाले. कोण धरपा वतलो हाजे मुखार? आनी मुख्यमंत्र्याचो मेवण्यान जी लाच घेतली ती कोणा खातीर घेतली? ती मुख्यमंत्र्या खातीर कित्याक घेतलो ना ताणें? कोण सांगपा येता की ती कोणा खातीर घेतालो म्हणटो? आनी तो घेता लाच आनी 6 म्हयन्या भितर सुट्टा. ह्या सरकार 2 तोंडांनी उलयतशें दिसता म्हाका. हाजे पयलें हाऊस कमिटी एक नेमिल्ली ड्रग्साच्या प्रश्नाचेर. मोठो बोवाळ जाल्लो विधानसभे भितर आनी सरकारान त्या बोवाळाक मान दिवन मिकी पाशेकोच्या नेतृत्वा सकयल एक हाऊस कमिटी नेमिल्ली आनी ह्या हाऊस कमिटीची बरीच सिटींग जावन तांणी एक रिपोर्ट तयार केला. हो रिपोर्ट खंय गेलो? ह्या रिपोर्टाचेर अजून पर्यंत कित्याक कारवाई करना सरकार? काय गेल्ल्या पार्लिमेंटरी इलेक्शनाक कितें तरी फिक्सिंग जालें हो रिपोर्ट भितर उडोवपा खातीर? अजून पर्यंत ताचेर काय त्या रिपोर्टाचेर जर तुमी हाऊस कमिटी नेमपा फाटलें कारण कितें? सरकारान ताबडतोब हो रिपोर्ट काडपा जाय आनी ताचेर कारवाई करपा जाय की जे कोण सरकाराक विरोध करतात, सरकाराच्या विरोधात जे आसात तांकां खंयच्याय ना खंयच्याय तरी केसींनी गुंतोवन आडकोवन दवरप.